I think you can introduce the family. Yeah. This room is historical, this house. So it can be a museum also that government maintains it. For that purpose, what is to be done, that this property is also here. Yeah, How much, yeah. how extent? Yeah. So there is a proposal to CM for No, renovation of proposal, this house. whether you are prepared to give it or government will have to acquire it. Yes. What is your answer? One room making. That you decide from. So, you, that a lot of things are But there. they don't give grants for renovation, something like. चिफ्टन मेमोरियल कोंकणी चिफ्टन मेमोरियल ट्रस्ट आज सगळ्या गोंयकारांक तशेंच फ्रिडम फायटरांक वरवीं दिता गोवा रेवोल्युशन दिसाची. डॉक्टर जुलिया मिनेझीसा घरा कडेन आमी आसा आनी डॉक्टर जुलिया मिनेझीस आनी राम मनोहर लोहिया मेडिसीन शिकताले हॅम्बर्ड युनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन आनी थिंगा फ्रेंडशीप जावन राम मनोहर लोहिया फ्रिडम मुवमेंट आहलो इंडिया आनी तेणें ते जुलिया मिनेझीसा सांगलें आपूण रेस्ट घेवपा वयता म्हणून आनी जुलिया मिनेझीसान ताका कन्विन्स करून हे होसोण्या तेजे घरांक हाडलो. 9 जून 1946 हिंगा पावले ते. तितूंतसून ते आमचे हिंगा फ्रिडमा मुवमेंटा आहले तेमी ताका 10 जून हिंगा मिटींग घेवन 18 जून 1946 आतां लोहियान मैदान आहा थिंग ते मिटिंगेक गेलेलो, थिंग अरेस्ट जाल्लो. सो हो हिस्टॉरिकल हे राम मनोहर लोहिया जुलिया मिनेझीसान हाडलो ताका लागून हिंगा पावलो. बट जुलिया मिनेझीस आमी म्हणटा अनसंग हिरो, तेजें नांव खूंय चडशें येना. आतां हे गोवोरमेंटान ताका रिकग्नेशन आज पसून दिलें ना. सो आमी चीफ मिनिस्टरा मेळोन सांगतले, आमी चिफ्टन ऑलरेडी ताका सांगलां पर्सनल मेळोन हिंगा हो दीस आसोलना गांवांक स्टेट लेवल सेलेब्रेट करपाचो स्टेट गोवोरमेंटान जशें आझाद मैदानान लोहिया मैदानान जाता तशेंच हो रूम ते ते मिटींग गेल्ली तो आज पसून ते मेंटेन केलो आहा तेसा ते कोदल्याचेर बसलो, ती कोदेल आजून आहा. सो हेजे मुखार गोवोरमेंटान ते फॅमिलीको हें करून ते म्युजियम टायप करून ताका आदार दिवचो, कित्याक मेंटेन करचो आनी हो दीस आसोलना व्हडलो दीस तशें गोंयकारांक, कित्याक हिंगा खूब ABCC फ्रिडम फायटर खूब जाणां लायफ दिलो, ब्लड दिलो. सो हे स्टेट गोवोरमेंटा स्टेट फेस्टिवल आनी ताका रिकग्नेशन दिशें आज पसून दिलें ना. डॉक्टर जुलिया मिनेझीसा राम मनोहर लोहियान सॅक्रिफायस केलो आनी तेणें झगडला. आमी ताकाय हें करता, ताका दोगांच्या नांवार हिंगा लोहिया चौक आनी डॉक्टर जुलिया मिनेझीस चौक म्हूण नांव दिलें. तोवूय चौक मेंटेन गोवोरमेंटान बरो मेमोरियल टायप करून मेंटेन गोवोरमेंटान करचो, हो पंचायतीन करचो आनी स्टेट गोवोरमेंटान रिकग्नेशन दिचें, इतलो आमचो डिमांड आनी रिक्वेस्ट ह्या गोवोरमेंटाक गोंयच्या गोवोरमेंटाक. फॅमिली एग्री आहा तेगेली फॅमिली एग्री आमी फॅमिलीक उलयतले, कित्याक हांव उलयलें तें कडेन. बट आमी MLA घेवन तुगे उलोवन ते गोवोरमेंटान मेळटले. ते म्युजियम मेंटेन करपाक तुगेलें इजी जातलें गोवोरमेंटान केल्यार, कित्याक खूब हिस्टोरियन हिंगा येताय, आख्या वर्ल्डाचे येता हिंगा येताय. सो ते भाशेन म्युजियम केलें जाल्यार हिस्टोरियन येतले, भुरग्यांकूय दाखोवपाक मेळटलें स्टुडंटाक, कित्याक टॅक्स्ट बुकाचेर ते एक आमचे डिमांड आहा. बारीक आहा तो एक चॅप्टरूय गोवा रेवोल्युशन डेयाचेर घालन ताका रिकग्नायज दिवचें हे रिवॉर्ड. रेकॉग्निशन आतां डॉक्टर जुलिया मिनेझीसा जें रेकॉग्निशन मेळना आनीक ताका कितकोन मान दिवपाक जाय तें, जावं तेजें म्युजियम करपाचें, लोहिया चौकाचेर कितकोन तेजें नांवान करपाक जाता आनी तें घर कितकोन मेंटेन करपाचें हे इश्यू आमच्या घरा फॅमिली लागीं उलयतले. तांकां आमचे आतां घेवन सगळ्यांक घेवन पंचायताकूय कॉन्फिडन्सान घेवन आनी आमचें आतां मान्सून सेशनूय आसतलें. सो त्या टायमार हांव ह्यो इश्यू हो रेज करतलो आनी कितकोन मान दिवपाक जाता डॉक्टर जुलिया मिनेझीसाक तें आमी जाते भाशेन आमी करतले. गोंयकारां हॅप्पी रेवोल्युशनरी डे. आनी आयज आमची विशालकाय आमच्या आसोलना गांवांत
एक आसोलना गांव एक हिस्टॉरीक गांव आनी हें आमचें रेवल्युशन स्टार्ट जाल्लें असोळच्या गांवांत जेन्ना राम मनोहर लोया ताच्या फ्रेंडाक मेळपाक म्हूण आमचे डॉक्टर जुलियो मिनेझिसा मेळपाक येयल्लो तो हॉलिडेजा म्हूण येयल्लो तेमी तेन्ना ते तांच्या मनाक येयल्लें आमच्या गोंयांक एक रेवल्युशन स्टार्ट करून आमकां लिबरेशन दिवपाचें सो तें आमकां आयचें व्हडलें मान कित्याक तें स्टार्ट जाल्लें म्हण आसोलना गांवांत सो आयज आमच्या गव्हर्नरांनी एक तेजे घरा कडल्यान विजीट मारल्या आनी ताणेंय तें सगळें नोट केलें आनीक जायते डिस्कशनूय जालां ताची हिस्ट्री सांगून दिल्या ताचे भावाचे भुरगे आसले आनीक आयज खरेंच म्हळ्यार अभिमान आमकां संस्कृतीच्या दृश्टिकोनांतल्यान 10 जून ह्या दिसा डॉक्टर जुलियो मिनेझिस हांच्या घरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयले आनी हांगासर जेन्ना तेंच्यांनी राबितो केलो असोळणा जो वाठार तेंच्यांनी पळयलो 66 तालुक्यांतलो असोळणा हो गांव जो आसा तो साळ न्हंयच्या काठाचेर आसा आनी हांगासर तेंच्यांनी पळयलें की लोकांक नागरी स्वातंत्र्य ना आनी नागरी स्वातंत्र्य नसल्या कारणान हांगासरल्या लोकांचे हाल जाता गोंयकारांचेर अन्याय अत्याचार जाता आनी तेका लागून समाजवादी विचारवंत जे आसले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तांणी थारायलें की आमी ह्या सगळ्या गजालीचेर आवाज उठोवचो म्हणून डॉक्टर मनोहरलाल सरदेसाय हांच्यांनी एक कविता बरयलेली आसा हांव जंय वेता थंय 18 जून गरजेता आग्वादाच्या सिमावरी जीव म्हजो पिरंगता तापता मन पेट्टा रगत काळजाचे फुट्टा लाय खऱ्यांनीच आयज सुद्दां आमी जेन्ना ह्या घरान आयले तेन्ना पुराय म्हाका लक्षात येयलें की ही वास्तू जी आसा ही गोंयच्या इतिहासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हत्वाची वास्तू आसा तिचें संवर्धन आनी संरक्षण जावप ही काळाची गरज आसा गोंयचे राज्यपाल ह्या सुवातेर आयले 80वो आमचो हो दीस जो आसा आमी क्रांती दिन मनयता आनी त्या दिसा ह्या वास्तून आमकां येवपाचें भाग्य मेळ्ळें हांव ह्या घरांत जे रावपी आसात जाळवणदार आसात तांकां नमस्कार करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.